opposing the double tracking. Today the plotting coordinates have been plotted, and tomorrow is the demarcation. So does the battle end here? So tomorrow, once the railway does their demarcation, works will continue. Does the battle end here, or what is? No, battle will continue. Even disaster management billaचेर जेन्ना उलयल्लो तेन्ना हांवें सांगुल्लें that coal and double tracking is the biggest disaster for Goa. हे कोणाक लागून हाडटात? हे आमकां कांयच फायदो ना, गोंयकारांक कांयच फायदो ना, आमच्या स्टेटीक फायदो ना, आनी आमचो पळय टुरिजम सेक्टर पळय आसा that will be destroyed. Even काल I have been nominated by the Congress committee in the consultative committee of tourism and culture. So काल सांची मिटींग जाल्या, बरी 3 hours मिटींग जाल्या. तेन्ना आमचो जो ऑनरेबल एनवायरमेंट मिनिस्टर आसा भुपेंद्र सिंग यादव, ताकाय हांवें सांगलें की हाव कॅन कोल एंड टुरिजम गो टुगेदर. ताका हांवें मोरमुगांव जेटीचेय सांगलें, तुमी एका सायडीक सांगता टुरिजम हाडटात म्हणून, क्रूज शीप येतल्यो, आनी दुसऱ्या सायडीक तुमी कोल हँडल करतात. हाव कॅन कोल एंड टुरिजम गो टुगेदर? सो आमकां हो कोल नाका, आमकां कांयच हातून ना, फक्त डिस्ट्रक्शन. इवन द ऑफिशियल्स हू आर देर of the tourism department, the top officials of India were there. They nodded in agreement with me. So हे पळय कितें करतात ते जबरदस्ती, जस्ट बिकॉज ते डबल इंजीन म्हणटा थंयच आमकां मार पडला पळय तो वयर आनी सकयल डबल इंजीन म्हणून कोणाक फायदो? हो सेम अडानी. आनी हांवें 6-7 वर्सां जालीं पयलें आमी प्रेझेंटेशन स्टार्ट केल्लें तेन्ना हांवें म्हणलें ज्या मनशाची एक हिंदीन आसा बुरी नजर, इवल आय, जो गोंयचेर घालता तो नश्ट जातलो. आनी हे अडानी बद्दल म्हणलें, अडानी हॅज प्लेस्ड हीज इवल आय ऑन गोवा फॉर हिज ओन प्रॉफिट, फॉर ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ कोल. वी विल नॉट अलाव गोवा टू बी कन्वर्टेड इंटू अ कोल हब.